तुमकां समेस्तांक परत नाचणारा नाचणारी प्रो ह्या रियालिटी शोच्या दुसऱ्या एपिसोडाक स्वागत हांव मागतें आसा. मगाशी आमच्या फाटल्या एपिसोडांत जे कितले परफॉर्मन्स तुम्ही पळयले ताच्या प्रकार आमकां आयिल्ली फीडबॅकां सुमार आसात. सबार भुरगीं आणखी आशेतली आपणाचें नांव नोंदण करूंक आपणाचें नांव एनरोल करूंक पूण अनफॉर्च्युनेटली आमकां अवकाश दिवंक जायना कित्याक म्हणून सांगल्यार आमचें ऑडिशन येदोळूच संपलां. आनी आतां जे कितें तुमी पळयत आसात ते केवल आमच्या ऑडिशनाचे टेलिकास्ट जावन आसा. त्या पासत हे नाचणारा नाचणारी प्रो कितें आसा खंडीत तुम्ही तुमच्या घरांनी बसून तुमच्या फॅमिली सवे तुमच्या भुरग्यां सवे हे प्रोग्राम एन्जॉय करी जे सांगून हांव विनंती करते आसा. तशेंच आमच्या ह्या डान्स कॉम्पिटिशनाचे जज जावन आशिल्ले मानस अविल डिक्रुसाक परत हांव स्वागत मागते आसा. गेल्या त्या एपिसोडांत 6 परफॉर्मन्सेस तुम्ही एन्जॉय केले. आतां हांगासर ह्या एपिसोडांत आनीक 6 परफॉर्मन्स तुमच्या मुखार सादर जावच्याक आयती आसात. तर या पळया आयच्या दिसाचें ऑडिशन कशें जालें गी म्हूण सांगून तुमच्या मुखार परत प्रेझेंट करते आसा नाचणारा नाचणारी प्रो. हाय हाय तुझे नाव सांगता की म्हाका? म्हजें नांव जेनीशा सिक्वेरा. खंयच्या गांवचे? मडंत्यार. मडंत्यार. तुवेंत केल्ली कोरियोग्राफी की या कोरियोग्राफरान? कोरियोग्राफीन केल्लें. ओके. कितले दीस लागले? 3 दीस. ऑडिशन्स कितें जालें रावंड जाल्ले पयल्यान सांगलें ते 3 दीस पुरो गी तुका शुअर आसा की आतां परफॉर्म करूंक? ओके पळया ऑल द बेस्ट. थँक यू. हो शिस्ता आंग मुझे धगगे हावनेणा कुलकुलता काळीज हिवा मोगगी हावनेणा थल्ली मना आणि हल्ली जीवाची कणकणा तुका पळेत पळेत रंगतात डोळ्यांची बणा.
जनिशा हो सर बरोबर जालो तुजो नाच थँक्यू सर तुवें 3 दीस म्हणलें सांगलें बट कितले की म्हयन्यांत हांवें प्रॅक्टीस केल्लें बरी जाल्लें म्हळ्यार तितली एनर्जी थ्रू आवट दी डान्स आनी तितली वेरायटी तुका काल कोरियोग्राफी तितलो स्ट्रिक्ट आहलो की शिकतालो कोण कोरियोग्राफर चंदू सर चंदू सर बी तांचे नाव चंदू म्हणा पोंचे तांचे पुरो नाव चंद्रशेखर खंयचो तो गांवचो मडन तेरात मडन तेरतूस ओके बरें जाला कोरियोग्राफी आनी तुका खंय फ्री जावंक सोडून ताणें एक कडेन खंय म्हळ्यार प्रॉप्साचेर ताजें सांग प्रॉप्स चेंज ओवर करतना इल्लो टायम वेस्ट जालो घालतना आनी काडटना जाल्यार न्ही घालतना इल्लो सो अदर दॅन दॅट इल्लें बरें आसा आनी एडिटींगाक थोडें इल्लें जॉयंट करतना इल्लें हिकअप पारलें ते क्लियर करूंक सांग म्हळ्यार हे इनिशियल स्टेज बट नेक्स्ट जाताना तें पळयना आमी बट तुज्या परफॉर्मन्स एक बरें दिसोंक एक सजेशन दिवचें आनी हे रोल्स तूं जिमनास्टिक्स करताय की तूं क्लासीक येताय की ताज्या क्लासीक येता ओके तो तें शिकयता की आ वय ओके दुसरे खंयचे फॉर्म शिकयता तुका फिल्मी शिकयता पुरो शिकयता क्लासिकली अशें क्लासिकल तशें करताय की ओके आनी घरा आनी पुरा सपोर्ट कसो सपोर्ट करतात मम्मी आनी दादा मस्त सपोर्ट केल्ले आनी हांगा येवन पावल्या ओके न्ही इंट्रस्ट कळटा इतले पयस आयलें तूं सकाळी फुडें सो तुका काल एक्सपेक्टेशन आसा ह्या कॉम्पिटिशनाक लास्ट टायमीसर वचोंक तूं चिंता की या काल तुका लास्ट मसेर वचचे म्हणजे जिमनासागे ओके लास्ट टायमाचें पळयलें की नाचतना हा वय पळयल्ले जाल्यार कितले ल्हान आहलें तूं एक फोर्थ जालें फोर्थ जालें ते मस्त ते उपरांत आतां परतून पाटी आयला आतां आमकां नवी नवी डान्सरां मेळटात तुमच्या जाली ओके काल सांगूंक आसा म्हळ्यार तूं सिलेक्ट जालें नेक्स्ट रावंडाक सो ऑल द बेस्ट थँक्यू सर हॅलो हॅलो सर तुजें नांव रिया अलिशा डिसोजा खंय जावन वेलेंशातून ओके खंयचे स्पोर्ट्स विंचताय तुवें हांवें म्हाका लव जाला म्हाका मोग जाला तुवें कोरियोग्राफ केल्लें की ना म्हज्या सरान कोण कोरियोग्राफ राहुल सर राहुल पिंटो की येस सर ओके ऑल द बेस्ट थँक्यू सर Rhythm of love. Slowly creeping. Thinking of you. My heart is sinking. Rhythm of love. Rhythm of love. Rhythm of love. Rhythm of love.
रिया Yes. तुवें डॉलाचे कॉन्सेप्ट स्टार्ट Yes, केले sir. आनी एंडिंग तशें केलें वय सो ही आयडिया तुजी की या कोरियोग्राफर रावले कोरियोग्राफराची ओके सो कितले कश्ट भोगले करूंक डॉलाक रोबोट करूंक मस्त कश्ट जाले ते इट इज नॉट अ रेग्युलर थिंग दॅट यू डू Yes, sir. फ्रॉम 1 वीक वन वीक Yeah. सो इट इज हार्डर देन द स्लो मोशन Yes, फुल sir. कंट्रोल करी दे आनी ते Yes. करी दे ये सिलेक्ट केले सॉन्ग ताणें की ताणेंत. ओके तू यू आर गुड एट वेस्टर्न की सर आय एम गुड एट एवरीथिंग आय कॅन मॅनेज एवरीथिंग Okay, so at the end of this, can Yes. you do something which is not something folk or something like that? येस सर Just for that, okay. ओनली द स्टेप्स ऑर यू गोना Nothing, just one song and you will dance. Yes, sir. Any baila song or something. येस like सर ऑफकोर्स that. So, तुका पार्टिसिपेट करी जम ताणे सांगलें की हांवें सांगलें. ओके सो तू लास्ट नाचणारे आसतना कितले वर्साचे आसले म्हाका गुर्तूना सर कितें म्हणल्यार राहुल तातूंत पार्टिसिपेंट आलो वय सो ह्या फुडें ताणें पार्टिसिपेंट्सांक ट्रेन करचें तितलें जालां सो वॉट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम दीस शो इज वी वॉन्ट टू गिव डान्सर्स आतां आमी काल जाल्यार कोंकणी ते कोरियोग्राफर जाय जाल्यार ना एकले दोग जण या ते एक जण मात आसचे बट आफ्टर नाचणारी देर आर सो मेनी पीपल हू आर देर फॉर कोरियोग्राफी बट स्टील तांतूनी अर्द्या देनात सो तशें जावं नजो वेर एवर यू कॅन इफ you get selected and go forward, you should try and help others to grow and let them learn. कित्याक म्हळ्यार भुरगीं काल जाता आमी वेस्टर्न डान्स तें पुरा करतात बट कोंकणी डान्स करूंक शिकयताले कोणी ना आनी ती करचें काले म्हळ्यार रिपिटेड सॉंग्स आतां तुवें खंयचे एक दुसरें वेस्टर्न जॉनर गेले नाजाल्यार युजली तुका काले मेळटा कोंकणी पदां चिल जाला गुटूर गुटूर तेंच जाता ती बरीं पदां बट तिंत कान घेतात लोक सो यू शूड ट्राय समथींग डिफरंट दुसरी पदां ट्राय केल्यार ते बरें दिसता डान्स सो तुका एक आनी नेक्स्टान काल ट्राय करता आमी चिंताय प्रायस सिलेक्ट जाल्यार फोक बॉलिवूड नो निडंट बी फोक आनी वेस्टर्न करियर बट हातून काल सजेशन म्हळ्यार तुवें डान्स केलाय एनर्जी हे स्टेप्स आसात ना ते फूल हेड बँग म्हाका गुर्तू ना ते कालाक खातीर ही वॉन्टेड इट एलिगंट डॉल म्हणल्या खातीर एलिगंट ही दवरली की गुर्तू ना बट समथींग सम एनर्जी इल्लें घाल्ल्या तर आनी इल्लें बरें दिसतालें डान्स एनीवेज वेरी नायस परफॉर्मन्स यू आर सिलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड Thank you, ऑल द बेस्ट ओके हाय हेलो सर तुझे नाव काय आहे मुझे नाम आयुषल मोंतेरो खंय जावन गांव रानीपुरा ओके खंयचे पद सिलेक्ट केलें टोक म्हज्या काळजाचे बागेल तूं ओके कोणें शिकयल्लें अनुप सर आनी कितले दीस काडले एक 2 weeks 2 weeks म्हळ्यार हेवी परफॉर्मन्स म्हणटा तर आतां ओके वय वय कंडे रायट ऑल द बेस्ट ओके थँक्यू सर नाचणारा नाचणारीच्या दरबारांत नाच सादर करूंक येता राणीपुराचे राणी हो शिस्ता आंग मुझे धगगे हावनेणा कुलकुलता काळीज हिवा मोगगे हावनेणा थल्ली मना आणि हल्ली जीवाची कणकणा तुका पळेत पळेत रंगतात डोळ्यांची बणा डोकं तुझ्या काळजाचे बागील तू डोकं तुझ्या काळजाचे बागील तू हप्प करून भीतर येवे की तू लोक तुका करून तू राखता रे हा झिल झाला रे दिल मुझे
हाय चल हॅलो सर बरें जालें परफॉर्मन्स एनर्जेटीक आनी इल्लें स्वॅग चड आहलें आमचे म्हळ्यार अनूप सराक स्वॅग चड कित्याक म्हळ्यार हांवें वळखता बट ह्या पदाक जाय जाल्लें ते झटकाच मटकाच ते पूर आहले ओके प्रॉप्स 2 उणे जाले खंयचे एक आयस आनी एक हार्ट ओ चिल्ले जाला दिल्ली ते इंगली जाले कित्याक म्हळ्यार साकरीक आनी गॉड हाडले ते आनी हे केले पर्स हाडले शॉल हाडले आनी एक डोर आसलो आनी प्रॉप्स यूज करतना इल्ले केअरफूल उडोलचे उडयले फर्स्ट तुवाल उडयलो वय हें तुका पांयाक चिरकालें शॉल सो ते इल्ले यूज करतना इल्ले केअरफूल ओके सर आनी हे सॉंग इल्ले टपोरी आसता न्हू मोर ऑफ फोकी स्टेप्स इल्ले चड घाल कित्याक म्हळ्यार हे वॅकिंग आनी तें आसा ओके बट हे बरें जाला जस्ट अ सजेशन ओके सो इन केस यू गो फॉर द नेक्स्ट राउंड सो कितले दीस तुवें 2 हफ्ते म्हणले 2 हफ्ते प्रॅक्टीस हेवी आसलें की एनर्जी बिल्ड केली तुमी अशें ना आमी लायक एनर्जी बिल्ड केली फर्स्ट मागीर ताचे उपरांत लायक लायट प्रॅक्टीस केले मागीर लायक 1 वीक जाताना लायक एनर्जी घालूंक स्टार्ट केले एक सजेशन केलें म्हणल्यार सगळ्यांक की तुमी चड प्रॅक्टीस केल्यार वेस्ट जायना टायम तुमची एनर्जी बिल्ड जाता आनी खंयच्याय की रेडी आसतात तुमी सो लास्ट मुमेंट केल्यार हेंच प्रॉब्लेम आमी सकाळी हारी बरी करून तुमची एनर्जी मिस जाता सो तुमकां प्रॉप्स यूज जाल्यार इजी जाता आमचो बट तेंच पेन टू पेन हे यूज केनाका प्रॉप्स साकर आनी गॉड सो इट इज अ सेम मिनींग साकरी विने गॉड साकरी ओटूक गॉड चड म्हणजे तुमी दोनी दाखयले बट इट्स ओके हांव डिटेल वचना ताका ओवरऑल अ गुड परफॉर्मन्स पळया कॉन्टेस्ट इल्ले टफ आसा सो ऑल द बेस्ट सिलेक्ट जालें नेक्स्ट राउंड थँक्यू सर थँक्यू सो मच हाय तुजें नांव म्हजें नांव एन्सिटा पिरेरा खंय जावन गंटेलगट्टे मुडबिद्री ओके खंयचे पद करता आज 2 सॉंग आसा ताना दिम दिम आनी पावसा ओके तुवें कोरियोग्राफ केल्ली येस सर ऑल द बेस्ट थँक्यू सर तना धिम 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 टना
अशें कळना काळजा दर्यो मुरे होताने उलरावला मोगा तुजी सोदना तान बघून तुये मौन भिजोन तुये ताकोन तुजे ते साथ पावसा 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 आणि तिथं दोन सॉंग परफॉर्म केले एक पावसा आणि कंचे म्हणे ते पोते तना दिम दिम ते बराले पोद तू क्लासिकल अनकाले ट्रेन जाला की ना ना हांव म्हळ्यार इस्कॉलान आमकां शिकयताली तशें तांदूत हें करताली क्लासिकल शिकयतात गे या काले क्लासिकल पुरो शिकयताली म्हाका इल्ले इनिशियल तशें दिसलें बट तूं आनीक सॉंग करतना इल्लें स्टार्टींग वेस्टर्न केलें तुवें मागीर मिक्स जाल्ले ते मिक्स जालें सो हांवें काल सजेस्ट करता म्हणून तूं तशें करतना पोदां एकच कॉस्ट्यूम चेंज ओवराक एक इम्पॉर्टन्स दी की म्हणजे हें अटायर करून इमिडिएट चेंज ओवर करून वेस्टर्न दिसच्या बरी सो चेंज नाल्यार दोनांयकी सूट जावचे जाले कॉस्ट्यूम काले ओके सर सारी काल जाता म्हणल्यार फस्टाक ओके फर्स्ट सॉंगाक सूट जाता सेकेंड सॉंग जाताना तूं तें करतना ते वेस्टर्नाक सारी करतना ते इल्लें ऑड दिसता गुत्ता म्हाका म्हळ्यार तुवें रेस्ट्रिक्शना खातीर तुवें काण घेवन यें बट चीन तें ताज्या विशयान ओके सर सो इट इज बेटर टू हॅव आतां करतात पळय इमिडिएट स्कर्ट काडून इमिडिएट पॅन्ट आसता या तशें चले टायपाचे काले आसल्यार सो यू कॅन ट्राय दॅट ओके आनी यूज कर स्टेज जाता तितले एक दोन फावटी मुखार त्या फर्स्ट सॉंगान केली पण मागीर रेस्ट्रिक्टेड जाल्यार जालें सो एनर्जीचे सॉंग आसतना एनर्जी घाल एलिगन्सी आसतना एलिगन्सी दाखय म्हळ्यार ते खंय एक्सप्रेशन जाय आतां फर्स्ट सॉंगान दिल्ले एक्सप्रेशन्स आनी ग्रेसफूल तेंप आसा ते सेकेंड सॉंगान तेंत तातूंत तुका मुस्ट काम करूं येतालें म्हळ्यार फर्स्ट तूं इल्लें सॉफ्ट एलिगंट तें दाखय येतालें विथ एक्सप्रेशन सेकेंडांत एनर्जी फूल रफ स्टेप्स आनी ते केल्ले तर इल्लें वेरायटी येताली तुज्या स्टेप्साक ओके एनीवेज बरें अटेम्प्ट तुवें तें कोरियोग्राफ करता सांगलें तुवें सो नेक्स्ट टायम अवकाश मेळ्ळ्यार तुवें एक आनी किल्लें एनर्जेटीक आनी क्रिएटीव कोरियोग्राफी करूंक पळय बरें ना म्हणना बट क्रिएटीव कोरियोग्राफी कोणाची हेल्प कान घेताला कान घे या रेफरन्स कान घेता आतां मस्त रेफरन्स आसात यूट्यूब तें पुरो पळय जाल्यार आका कोंकणी काल सूट जाता ते कान घेवन एडॉप्ट करून एक कोरियोग्राफी करची बरें ओके सर सो ऑल द बेस्ट तुजे रिजल्ट हांव तुका सांगता नेक्स्ट मागीर सांगता ओके ओके सर ऑल द बेस्ट हॅलो हॅलो सर तुजें नांव सांगता की वय म्हजें नांव पर्ल पर्ल खंय जावन हांव मूडबिद्री गंटल कट्टेचें ओके खंयचें सॉंग करता आज हांव मोळबा वयल्या संद्रा सॉंग तुवें कोरियोग्राफ केल्लें की ना हांवें म्हजे सर आतां कोरियोग्राफर काण गेले कोण सर चेतन सर तांचो मूड भितर वय फ्रॉम मूडबिद्री कितले दीस काडले ते प्रॅक्टीस हांवें 3 वीक्स काण गेले 3 वीक्स की सो आमकां एक एनर्जेटीक परफॉर्मन्स पळोवंक मेळटा 3 वीक्साची प्रॅक्टीस पळोवंक मेळटा ओके ऑल द बेस्ट सर थँक्यू सर
तुझ्या अंगाच्या खतांक हांव कविता म्हणून वाचता तुझ्या शिबांक पोषूंचे म्हजे नशीब म्हणून नाचता ही कांय जाणा आवाजता तूं उल्हासा ही कांय जाणा आवाजता तूं उल्हासा ऐक रे तू मेरी जान ऐक रे तू मेरी जान मळबा वयल्या चंद्रा तूं जय हाताक मेळ रे दोशाक पापदलाक काळच्या केसांत खेळ रे मोगाच्या मुल्याक पाळो नेऊन भूमीक देऊन ये दर्याच्या वेळेर राखून बसल्या धांवून धांवून ये दारान दोस्तां थांबला बेगीन यो रे पण हे सॉंग तुवें सिलेक्ट केलें की आसा तुज्या सरान या खंय ना ना आमी सिलेक्ट केले तुवें सिलेक्ट केलें खंय जावन मेळ्ळें तुका खंय आयकलें खंय म्हणी ना ना म्हज्या मम्मान तिका लायक सॉंग फायंड करतना ते एक सॉंग मेळ्ळें तिका काला विचारलें म्हणल्यार एक मुस्त वर्सां पयलीं हांवें कोरियोग्राफ केल्लें तें कोंकणी नाटक सभाक सो तें पद मुस्तरांनी करोना ते एक 2-3 फावटी मात आयकलां आमचो मस्त क्लासिकल बिट्स ते पुरो आसात हें करूंक मस्त स्कोप आसा कोणी आपणना तें बट हें आयकून म्हाका खुशी जाली ती पद सो ते कोणी विचारलें तुजे कडेन आनी ते मम्मान कोंकणी नाटक सभांत म्हळ्यार युट्यूबार तिका मेळ्ळें वैकी खंयचे सिल्वर ड्रेस घालून की या ना पर्पलिश कलर पर्पल ओके सो ते पद बरें आसा आनी तुवें केल्ली स्टायल ती बरी आसा आनी तुजे स्टेप्स क्लीन आहात तुज्या सराक एक्चुली शबासगी कित्याक म्हळ्यार तुजे मुवमेंट्स कंप्लीट जातात आनी हे काल स्टेप्स जाय ताका सुटेबल स्टेप्स घाल्यात आनी प्रॉप्सूय बरे आहले तुका कश्ट लागले की ती इनफ एग्जाम कालामध्ये आयली एग्जाम मध्ये आयिल्ली बट हांवें म्हजे बेस्ट ट्राय केले ओके एग्जामान कांय म्हळ्यार डान्साचें कांय आपडोना ओके लायक हांव स्टेपांनी पुरा क्लियरिटी करून आहली मागीर सरान म्हळें तुका करूंक जाता कर म्हळ्यार एग्जाम मध्ये आयिल्ली 2 एग्जाम आहली दिसाक राती मसर आहली एक्चुअली अशें आसा कित्याक म्हळ्यार तूं शिकपाक काय प्रॉब्लेम जायनासल्या तुजें टॅलंट ती तितलेंच बऱ्या तरेन करी दे जाल्यार मात पेरंट्सां सोडटात आतां पेरंट्स तशें सपोर्ट दिना जाल्यार आतां तुका तुज्या मम्मीन डॅडीन अशें हें केलें देखून सपोर्ट केलें देखून तुवें आतां इतलें बरें परफॉर्मन्स दिलें सो यू आर सिलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट रावंड एंड ऑल द बेस्ट ओके थँक्यू सर या हाय हाय सर तुजें नांव इवा लिसा लोवो गांव बिचे ओके खंयच्या सॉंगाक नाचताय आज आयली रे तुवें कोरियोग्राफ केल्लें की या ना हांव कोरियोग्राफर कडेन गेले कोरियोग्राफराचें नांव सपना मॅम ओके फॅल्कन्स आतां ओके कितले टायम काडलो एक हफ्तो 2 days 2 days गी इल्लें पळोवचें पडटा ओके ऑल द बेस्ट थँक्यू सर 4, 3, 2, 1. जीव सगळं सुटसुटीत करो सुरसुर्या दशानी
आईवा डान्स हाका त्या पदाची कोरियोग्राफी बरी जाली काही एक सजेशन केलें म्हणल्यार एनर्जी इल्ली मिसींग आसली ओके स्टेप्स बरे आहले काल सपना मॅमान घाल्लें कोरियोग्राफ केलें म्हणटाय तो स्टेप्स बरे आहले बट एनर्जी म्हणल्यार ताका म्हणून त्यो एक रियलिटी शो म्हणटना वॉट यू लूक फॉर इज एनर्जी प्लस ग्रेस डान्स एवरीथींग सो ते हे एनर्जी तूं बरें आसल्यार तुजें डान्स आनी कितलें बरें करून दिसता आनी एक दोन दिसाचे की प्रॅक्टीस केला तर बरें येतालें बघता म्हाका आनी प्रॉप्स तुवें एक स्कार्फ यूज केलो सो काल दुसरे यूज करूंक सांगिल्लें की तिणें इतल्यान पुरो ती म्हणाली ऑडिशनाक चड प्रॉप्स नाकात मागीर तुवें लास्टाक दवरला ही पुरो आतां म्हळ्यार तिका फूल कॉन्फिडन्स जालो तूं पास जावन नेक्स्ट रावंडाक कित्याक म्हळ्यार फस्टाक इल्लें म्हणी काले म्हणी दिल्यार आतां खंय म्हणी तुजे की बरे बरे कंटेस्टंट्स आहल्यार स्ट्रॉंग आहल्यार तुवें तें हें वेस्ट जाता न्ही सो ट्राय अवॉयडींग दॅट म्हळ्यार फस्टाक पुरो घालनाकांत बट समथींग जस्ट अ स्कार्फ ओके यू डीड वेल बट सी दॅट यू गीव समथींग स्पेशल एवरी टायम काल म्हळ्यार तूं यू नेवर नो दीस मे बी द लास्ट टायम ऑल्सो सो तें पळोवन मागीर तूं त्या पॉयंटा खातीर तुका खंय भायर पडलें जाल्यार तें एक प्रॉब्लेम मागीर सो डोंट टेक दॅट रिस्क सो जाता तितलें न्ही एक 2-3 प्रॉप्स बिकॉज यू आर डुईंग इट एलोन सोलो करना साय सो इल्ले थोडे फावटी बोर जाता एक आतां ड्युएट सॉंग आसा या सोलो सॉंग आहल्यार काल समथींग स्पायसी एज दो यू आर टॉकिंग टू समबडी आतां ऑडियन्साक पळोवन तासूंक जायना केदाळे यू हॅव टू एक्ट यू आर डुईंग समथींग यू आर एक्टींग वीथ सम ऑर डान्सींग वीथ सम पार्टनर सो ते एक उडास दवर आनी की बेटर आनी दुसरे काल वेरायटी दिवंक जाता की पळय सो यू आर सिलेक्टेड फॉर दीस रावंड एंड आय होप टू सी समथींग नॉट बेटर बट something variant than what you've done. Okay sir, I promise I will do it. Thank you sir. मग अशें न्हू डान्स म्हूण सांगलो एक शब्द आयकत आसतनाच मतीन कितेंय भोगता खुशी जाता उल्हास भोगता हांगासर आमच्या हे टॅलेंटवंत पार्टिसिपंट्स कितें आसात तांणी परफॉर्म करतना पाटी आमी स्टेजा फाटल्यान बा रितीचे डान्स फॉर्मा ट्राय करून जालें खंय तरी तेंच्यान ता घरांनी तुमी इल्लें म्हण एक स्टेपाक घालूंक ट्राय केलां कोणा कित्याक कोंकणी पद आयकत आसतना कोणाकीय जाल्यार एक उरूप म्हूण सांगलो खंडीत रितीन येताच होच उरूप बरकरार दवर न्हू हांव आतां हांगासर हे एपिसोड मुक्देताय आसा आयच्या एपिसोडांत आमची सवय आसली आमच्या मोगाचे जज मानस्त अवेल डिक्रूज ताका परत हांव थँक्स म्हणटाय आसा आनी तशेंच तुमी आमच्या मोगाच्या विक्षकांनो सबा रितीचे आमकां कॉमेंट्स तुमी दिला आमकां तुमी तुमचो अभिप्राय कितें आसा म्हूण सांगून आमचे सगळे तुमी शेअर केला अशेंच कितें आसा आमच्या मदें वो मोग वो बांद वो संबंध अशेंच आसूं दी इतलें सांगून आयचो हो एपिसोड हांगासर हांव संपयतां आसा पूण आयचो एपिसोड मात संपला मोगाचे न्हू डान्स आनी एंटरटेनमेंट न्हय परत आनीक मंगळार हांव तुमकां भेटता असलेंच आनीक सो परफॉर्मन्स तुमच्या मुखार हाडून येता त्या दर पर्यंत डान्स एंटरटेनमेंट संतोष उल्हास आनी तशेंच एनर्जी अशेंच आसूं दी ताचे की पयले तुमचो मोग सदांच अशेंच आसूं दी तर मोग अशें न्हू परत येवच्या मंगळारा मेळया तुमच्या मुखार हांव म्हणटा तें आसा नाचणारा नाचणारी प्रो